नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार हांव दिप्ती काकोडकर आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। भाजपाच्या प्रचाराक नेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तशेंच हेर स्टार कॅम्पेनर येतले गोंयच्या उमेदवाराच्या प्रचाराच्या कामाचो भाजपाच्या कोर कमिटीत नियाळ। वास्को 5 वर्साच्या सांचलयेची लिंगीक अत्याचार करून गळो अंदून केलो खून, दोगा दुबाविताक केली अटक, दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांची माहिती। फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला केली उदरगतीची कामां, हो फक्त ट्रेलर म्हणटा श्रीपाद नायक। लोटले बोरये सांजे व्हरता ताजे फडफडीत नुस्तें विकपी बाजार, नुस्तें घेवपाक लोकांची घुरी, नुस्त्याचे मोलूय बोल्साक परवडपी। कोविडा वेळार सरकारान सामान्य जनतेक आदर दिवपा खातीर अर्ज करपाक लायिल्ले, त्या अर्जाचे जाले कितें? सरकारान दिवचे स्पश्टीकरण, गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी दुर्गादास कामताची माहिती। आनी वास्कोचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरांचे आड दाखल केल्लो गुन्यांव उच्च न्यायालयान केलो रद्द, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशीं वादग्रस्त वक्तव्य केल्ल्याचो आरोप। आता खबरो विस्तारात। फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला केली उदरगतीची कामां, हो फकत ट्रेलर। ही वेंचणूक जिखून येतकीच पुराय चित्र स्पश्ट उबें जातलें, अशें विधान भाजपाचो उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी केलें। प्रियोळ मतदारसंघात प्रचार केले उपरांत ते उलयताले। ह्या वेळार थळावे आमदार मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। आज जे मोदीजीन देशात 10 वर्सां काम केलें आसा, जेचो पयलीं 5 वर्सां वाजपेयीजीन खातीर फावंडेशन सुरू केल्लो, ताचेर आज विकासाची बिल्डींग बांदपाचें काम जे मोदीजीन केलां, तें म्हाका दिसता आमी म्हणटात पिक्चराचो जो ट्रेलर आसता, तो ट्रेलर पळयता पिक्चर आनी व्हडलें आसता, म्हणून गेल्या 10 वर्सांत जें काम जालां तें आमच्या पंतप्रधानान आमकां फक्त ट्रेलर दाखयला। येणाऱ्या काळांत आमकां जेन्ना सत्ता मेळटली तेन्ना खरें पिक्चर ह्या देशाचें आहा तें आमकां पळोवपाक मेळटलें। देशाचो विकास जो आशिल्लो तो संतपणे चालू आशिल्लो गेल्या 60 वर्सां, आनी हो विकासाक गती दिवपाचें काम जें आसा तें मोदीजीन केल्लें आसा। आनी सगळ्यांत पयलीं आमच्या राष्ट्रीय सर्वोपरीच्या आदाराचेर विकासाचे नवे रिपोर्ट जे आहा ते प्रस्थापीत केले, ऑलरेडी केले आसात। आतां तिका अमृत महोत्सव ह्या हाज्या बरोबर आमकां दिसता मोदीजीन आमचे समोर एक स्वप्न दवरलें आसा। 2047 पर्यंत हो देश आमकां विकसीत करपाचो आसा। गोंयकारांक नुस्तें प्रिय आनी तें जर ताजें आसत जाल्यार विचारूच नाका। अशेंच एक तात्पुरतें नुस्त्याचें मार्केट ह्या दिसांनी लोटले बोरी पुला लागीं सांजेचें व्हरता। लागसल्ल्या खाजनांत जाल्लें नुस्तें मानशेकार हांगा हाडून विकतात। ह्या नुस्त्याची खासियत म्हळ्यार हें नुस्तें ताजें फडफडीत आसता। काळुंदरां, सुंगटां, शेवटाळ्यो, शेतकां, बुराटे, सांगटां तशेंच जायते तरेचें नुस्तें हांगा मेळटा। लोटले जंक्शन आनी ह्या लोटले जंक्शनाचेर हांगा आमकां खूब नुस्तेकारां बशिल्लीं पडलीं। हांवें जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी पळोवया म्हणून हांगा आयले, जाल्यार इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे हें जें नुस्तें आसा हें सामकें ताजें फडफडीत नुस्तें। आनी हे सगळें हांगा 2 खाजनां आसा खंय, ह्या 2 खाजनाचें नुस्तें आतां हांगा ते काडून धरून हाडटा। सो कंप्लीट फ्रेश आसा आनी तेचे वेगवेगळे ते फूल वरायटी आसा, सुंगटां धरून ते काळुंदरां आनी बाकीची करबट आनी बाकीची सगळे तरेचें नुस्तें हांगा आसा। आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट सामकी फडफडीत थंयच्यान धरून हाडटात आनी हांगा वतयतात। सो हांगा गिरायकूय खूब आसा, लोक येवन हांगा व्हरता नुस्त्यांची, सुंगटांचे तर व्हडले ढिगूच आसात। सो अशे तरेच्यो हो टेम्पररी मार्केट हांगा केला। आनी हे जे लोक आसा तांच्यांनी ही मानसूय घेतल्या, ऑक्शनाचेर घेतल्या आनी आतां ह्यो मानसू खाली करपाचो टायम आसा आनी त्या नुस्तें तांकां कितें कितें मेळटा तें नुस्तें हाडून ते हांगा डायरेक्टली हांगा विकता। सो अशे तरेचो एक युनीक असो जागो आसा आनी लोक ताजो पुरेपूर फायदो घेता, कारण हें नुस्तें अशें इतलें फ्रेश नुस्तें तुका खंय मार्केटान मेळपाक शकना, तें अशेंच हांगा मेळपाक शकता। सो ताजे खातीर लोकांनी हांगा गर्दी केल्या आनी तांची नुस्तें मोठ्या प्रमाणाचेर लोक व्हरता।
कोविड काळात सरकारान सामान्य जनतेक आर्थीक आदार दिवपा खातीर अर्ज करपाक लायिल्ले. त्या अर्जांचे फुडें कितें जालें हाचें स्पश्टीकरण सरकारान दिवचें अशी मागणी गोवा बोर्डाचे फुडारी दुर्गादास कामत हांणी केली. जाल्यार मोटरसायकल पायलट अशा आर्थीक नदरेन दुर्बळ घटकां खातीर आशिल्ल्या निधीचो कसो उपेग केला हाची सरकारान म्हायती दिवची. कोविड काळात सामान्य मनशांक अर्थीक आदार मेळपाची गरज आशिल्ली देखून तांकां बेगोबेग सरकारान न्याय दिवचो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. कोविडा वेळार बारीक लोक हे पायलटकार रिक्षावाले हांकां फॉर्मां भरून घेतली. आमच्या ऑफिसांनी गर्दी पडली. सगळ्या आमदारांच्या ऑफिसांनी गर्दी पडली आसतली. हे कितके पायलटवाल्यान रिक्षावाल्यांक ऑर्डर 5,000 दिले हे सरकारान सांगचे. अजूनही ते 5,000 रुपया मेळनात. फॉरगेट अबाउट रिक्षावाले पायलट कितले दोतोरांक ते प्रॉमिस केल्ले सरकारान की कोविडा वेळार स्पेशल असिस्टंट दितले, स्पेशल प्रिविलेज दितले. खंय पावले? खंयच ना ते. आणि 5,000 कितल्या लोकांक दिले, कितले पायलटकारांक ट्रेडिशनल बिझनेस जे तांकां दिता म्हणिल्ले एज अ असिस्टंट वन टायम. हाजेर सरकारान व्हाईट पेपर काडचो. कितली एप्लिकेशनां आयिल्ली, कितकी दिली आणि मतदारसंघ वायज कितली दिली. सो हातून सगळो पिक्चर स्पश्ट जातलो की तांच्या रुलींग आमदाराच्या मतदारसंघांनी दिला जाल्यार दिला काय, दिवना जाल्यार खंयच्या मतदारसंघांनी दिवना, आणि इन टोटल कितके लोकांक मेळ्ळे, कितले पर्सेंटेज 20%, 30% लोकांक मेळ्ळे आउट ऑफ द टोटल एप्लिकेशन हे कळून येतलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सध्या प्रचाराक नेट. भाजपाचो पयल्या पावण्यावेलो प्रचार सोंपलो. प्रचाराच्या दुसऱ्या टप्प्याक सुरवात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी देसाईचो प्रचार करपाक कुडचड्या जाहीर प्रचार सभेक येतले. मात प्रधानमंत्र्यांच्या जाहीर सभे खातीर सध्या डेट फिक्स जावंक ना अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. जाल्यार 40 स्टार कॅम्पेनरांचे नांवाची वळेरी निश्चित जाल्ल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ताना हांणी दिली. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सध्या प्रचाराक नेट आयला. भाजपाची शेनवारा कोर कमिटीची मीटिंग जाली. भाजपाच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या प्रचाराक सध्या सुरवात. प्रचार तयारी हाचो नियाळ ह्या बसकेत जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दक्षिण गोंयांत कुडचड्या लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराची जाहीर सभा जावं येता अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केरळ, महाराष्ट्र, कारवार सयत मुख्यमंत्री गोंयच्या उमेदवारांचोय प्रचार करपाक सध्या बिझी. भारतीय जनता पार्टीचो इलेक्शन रिव्ह्यू घेवपाची मिटींग आशिल्ली. तोऱ्यान आमचे सगळे म्हणजे इलेक्शनान सगळे जितके कार्यकर्ते आसात त्या सगळ्यां कडेन पुराय नॉर्थ आनी साऊथ गोवा रिव्ह्यू घेतलो. तशें आमी म्हणटा की एक राऊंड ऑफ कॅन्डिडेट दोनूय कडल्या कॅन्डिडेटांचो ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो. खूब बरो रिस्पॉन्स आसा सगळी कडल्यान. सो सेकंड प्रचारांतल्या टप्प्यात कितें करचें. सेकंड प्रचारांतल्या टप्प्यात जशें आमी म्हणटा की कॉर्नर मिटींग आसतल्यो की तेच्याच बरोबर मेन सिटीनी मातश्यो व्हडल्यो मिटींग आसतल्यो आनी पब्लीक मिटींग आसतली. टेंटेटिवली माननीय प्रधान अजून थारावंक ना. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची ती डेट मेळ्ळी किंवा डेट केंद्रांतल्यान मेळ्ळी जाल्यारूच तेंची एक मिटींग टेंटेटिवली कुडचड्यार जावपाक जाली जाल्यार ती कुडचड्यार जातली डेट दिली. अदरवायज आमचे सेकंड लायन लिडरशीप जी सेंट्रल आहा त्यांच्यातलो कोणूय आयलो जाल्यार तेज्यो वेगळ्या सिटीनी म्हणजे मडगांव आसतलें, म्हापसा आसतलें, फोंडें आसतलें, अशे नॉर्थ साऊथ वेगवेगळे मिटींग जातात. स्टेट लेवल लिडरशिपीच्यो मिटींग आमच्या मेन टाउनान सगळी कडेन ज्यो आसा स्टेट लेवल लेवलच्यो मिटींग्यो उरतल्यो. ऑर्गनायझेशनल काम सुरू आसा. लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा. दोनूय सीट बऱ्या मार्जिनांतल्यान आमी जिखता. तुमच्याकडे राष्ट्रीय एक तरी मिटींग जातली अशें टेंटेटिव्ह आसा. अजून पर्यंत फायनलायज जावंक ना. जातली. तुमच्याकडे राष्ट्रीय प्रचाराची सुद्धा धुरा आहे. गोव्यातला प्रचार आणि बाहेरचा प्रचार कसा जेन्ना जेन्ना 7 तारखेच्या इलेक्शना पयलीं जेन्ना जेन्ना वचून म्हणजे टायम मेळटा किंवा आतां काल कारवार गेल्लो पयर रावूं तेच्या मदीं परत महाराष्ट्रान वचपाचो फाल्यां ताज्या मदीं केरळ वचून येयलो. असो जेन्ना जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना आयदर नॉमिनेशन फायलिंगान किंवा पब्लीक रॅली हांव जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना वचत आसता. 7च्या उपरांत फूल स्लीक बाकीच्या भायल्या प्रचाराक आसता. बीजेपीच्या प्रचाराच्या स्टार कॅम्पेनराची वळेरी निश्चित. उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत गोयच्या दोनूय उमेदवारांचे प्रचार करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रदेशाध्यक्ष JP नड्डा, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, स्मृती इराणी, आशिष सूद असे वट्ट 40 स्टार कॅम्पेनर गोंयांत येतले अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष तसेच राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. गोयचे निवडणुकीक स्टार कॅम्पेनर म्हणून गोयचे आणि केंद्रातली जी नांवां आयल्या आजूच आयल्या. टोटल 40 नांवां आसा. तातूंत बरेचशे गोंयचेच लिडर आसात. भायले आनी लिडर आसात आमचे नॅशनल लिडर. ताचे भितर आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाजी, आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजी, होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे मिनिस्टर नितीन गडकरीजी, हे आमचे सगळे आपल्या सेंट्रलातले लिडर
जे नांवां आसात की जे स्टार कॅम्पेनर म्हणून गोंयांक लागून हें केल्ले आसा, धाडलेले आसात. आनी तेच्या सकयल मागीर आमचे गोंयचे जे लिडर आसात तेच्या भितर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे, स्मृती इराणी, देवेंद्र फडणवीस, अभय पाटील बेळगांवचे आमदार, आशिष सूद आमचे दिल्लीचे आनी गोंयचे इलेक्शन प्रभारी, आमचे आदले प्रभारी सिटी रवीजी, मागीर आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आमचे इंडस्ट्री मिनिस्टर माविन गुदिनो, आमचे वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक, आमचे पर्यटन मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर रोहनबाब खवटे, सोशल वेलफेअरचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, त्यानंतर आमचे निळकंठबाब हलनकर, गोविंद गावडे, अलेक्स सिकेर, विनय तेंडुलकर, चंद्रकांत कवळेकर, नरेंद्र सावयकर, दामोदर नायक, दिगंबर कामत, मायकल लोबो, प्रेमेंद्र शेठ, निलेश काब्राल, संकल रामणकर, कृष्णा साळकर, गणेश गांवकर, सर्वानंद भगत, सिद्धार्थ कुकळकर, आरती बांदोडकर, सुलक्षणा सावंत, समीर मांद्रेकर, तुळशीदास नायक आणि महानंद असोदकर असे एकूण 40 नांवां म्हणजे दोन्ही जिल्ह्याचे अध्यक्ष भितर 40 जे नांवां आसात हे लिस्ट आज आमचे सँक्शन जालें केंद्रांतल्यान. वर्षा आश्वेकर सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशीं वादग्रस्त उलोवप केल्ल्याच्या आरोपावयल्यान वास्कोचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांचे आड पुलिसांनी दाखल केल्लो गुन्यांव उच्च न्यायालयान रद्द केलो. धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांणी ऑगस्ट 2023 चर्चेत उपस्थित आशिल्ल्यांक मार्गदर्शन करतना छत्रपती शिवाजी महाराजां विशीं वादग्रस्त विधान केल्लें. उपरांत ताच्या विरोधात शिवमोगिनी वास्को पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्ली. छत्रपती शिवाजी महाराज हांचेर वादग्रस्त विधान केल्ले वास्कोचे चिखलेच्या चर्चेचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो आनी हो गुन्यांव आयज हायकोर्टान रद्द केल्लो आसा. न्यायाधीश महेश सोनक आनी वाल्मिकी मिनेजीस हांच्यांनी ह्या 2 जजाच्या खंडपिठान हो जो गुन्यांव आसा तो रद्द केलेलो आसा. फाटल्या वर्साच म्हणजे 2023च्या ऑगस्ट म्हयन्यान चिखलेच्या चर्चेन क्रिस्ती बांधवांक संबोधित करतना चर्चेचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांचेर एक वादग्रस्त विधान केल्लें. त्याच्या उपरांत गोंयभर जे शिवप्रेमी आहात त्यांच्यांनी तेचेर आक्षेप घेतलेलो, रोष व्यक्त केलेलो आनी तेंचेर गुन्यांव जो नोंद जाल्लो तो गुन्यांव आयज हायकोर्टान भायर मारलेलो आसा आनी बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर जो हो गुन्यांव जाल्लो तो हायकोर्टाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान आयज भायर मारलेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून हांव विनायक सामंत. 5 वर्साच्या सांसलीचेर अत्याचार करून तिची हत्या जाल्ल्यान पुराय वास्को वाठारांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. गोंयांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था सामकीच इबाडल्या. गोंयांत वेगवेगळे बांदकाम आनी हेर कामां खातीर भायले कामगार हाडटात, मात तांच्या फामिलीच्या सुरक्षेची कसलीच जबाबदारी सरकार घेना वा तांकां कसलीच गरजेची साधन सुविधा दिना म्हणून बायलांचो एकवट ह्या संस्थेची अध्यक्षा औदा विएगस म्हणटा. म्हजें गोंय म्हाका म्हजें गोंयशें दिसच ना. विदावट अ सावंड चलतालें बरें, पूण हालींच्या तेंपार पळय चलता हांगा तें बियॉन्ड कंट्रोल. आख्खे गोंयांत म्हाका दिसता आख्खे गोंयांत शॉक आयला असली घटना घडटा म्हणून. चड करून 5 वर्सांचो कोडो तो अजून फूल जावना. ताचेर असले अत्याचार करप जे जानवर सुद्दां करचे ना, मनीसपण ना, तसले अत्याचार करून ताका मारून उडयला एविडन्स लिपोवपाक. हे भुरगे इनोसेंट. ताचे बापूय हांगा कामां आयलो, वॉचमॅन म्हणून काम करतालो. बापाय फाटल्यान तें भोंवप. रातचे सुद्दां तो कामां वता तेन्ना नायट वॉचमॅन तो ते वचप. पयली राती तांकां टीन शेड्स करून दवरतात. लेबर पळय हाडटा ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टर त्या भायर बिल्डर हेंचे रक्ताचेर पयशे करतात. हेंकां बेसीक एम्युनिटीज ना, बेसीक कितेंय तरी ना, ना प्रायवसी ना कितेंय ना. हेंकां हाडून दवरतात टीन शेडान, जातून तुका गरमी आनी हे गरमेंत ती लासपाची तुवें झडपाची. तातूंत दार ना, बायलांक सिक्युरिटी ना, तुवें दादले आसतात बायलोय आसतात. एक रुमांतल्यान दुसऱ्या रुमान वचपाक कांय न्ही, रुमूच न्ही, टीन शेड तें. तर ते रातीक ते भुरग्यान बापाय बरोबर गेले आनी गेले म्हणटरीच ते 12 सुमार न्हिदता अशें दिसलें बापय. तर ताणें बापायन भुरग्याक सांगलें चल मम्मा कडेन वचून न्हीद म्हणून. ओगी न्हीद. तो 2:30 सुमार ताका कितें तरी जालें दिसता आनी तो आयलो पळोवपाक चली पावल्या काय म्हणून आपली घरा रुमान. आयल्यार चली ना.
चली आमदार आवय आनी बापूय दोगांय सोदपा लागले. सोदल्यार लायट्स ना, म्हणजे लायट्स दिनात तांकां. लायट ते हेचे कितें म्हणटा मोबायलाचे बॅटरीचे ते सोदतात. बेसमेंटात चली नाकांतल्यान हे येता तशी पडिल्ली आशिल्ली. हॉस्पिटलान व्हेलें ताका, थंय डिक्लेर्ड ब्रॉड डेड. मागीर हांवें ते पयलींचो इन्सिडंटूय सांगलो आपल्याक कितें केल्लें ते पयली राती पिल्ल्या दादल्यांनी. आनी मागीर तांकां तुबावन ताका चॅक केल्यार भुरग्याक चॅक केल्यार ताचो बलात्कार करूनच स्मॉदरींग करून गळो दाबून काय नाक दाबून मारला. म्हाका इतलें दूख जालें हे गोश्टीची, कारण गोंयांत फ्रॉम बॅड टू वर्स वता. गोवा पंचायती राज ॲक्ट विथ फुल टेक्स्ट जजमेंट्स या पुस्तकाच्या शुक्रारा न्यायाधीश एफ.आय. रिबेलो हांचे हस्तुकी प्रकाशन जालें. गोवा पंचायत राजाच्या एमेंडमेंट्सांची म्हायती दिवपी तशेंच 1994 पासून आयज मेरेन पंचायत राजाचे वेगवेगळे 201 निवाडे केसींची प्रकरणां ह्या पुस्तकांत मांडल्या अशी म्हायती लेखक एस.एन. जोशी हांणी दिल्या. ह्यान पयलीं कोड ऑफ कॉमनिदादची म्हायती दिवपी पुस्तक आपणें प्रकाशीत केल्लें अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. गोवा पंचायत राज ॲक्ट 1994 पास जालो. त्या ॲक्टाचे कितल्योश्योच अमेंडमेंट्स जाल्या, पूण एक कोणाक रेडी रेफरन्स जाय त्यो अमेंडमेंट्स जनरल पब्लिकाक अवेलेबल नाशिल्ल्यो. म्हणून आमी आतां कितें केलें, ह्या पुस्तकांत ह्या बुकांत आमी त्यो सगळ्यो अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट केल्यात. ज्या ज्या जाग्याचेर जी सेक्शनां अमेंड जाल्या रिप्लेस जाल्या ती आमी योग्य ठिकाणी घातल्या. त्या शिवाय त्या वांगडा आमी आनी एक केलां की 1994 पासून आज पर्यंत ज्यो हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टान जजमेंट्स पास जाल्या ह्या इलेक्शना मे बी इलेक्शन्स मे बी एनी मॅटर्स ऑफ पंचायत इलिगल कन्स्ट्रक्शन डिस्क्वॉलिफिकेशन हे सगळ्यो जजमेंट्स एकत्र करून त्याचे कंपायलेशन केलां. आणि ह्या बुकांत 201 जजमेंट्स आमी एकठांय कंपायलेशन करून अवेलेबल केल्यात. ऑलमोस्ट सांगता तुमकां फाटलें ऑलमोस्ट 1 वर्सा पेक्षा चड वेळ हेका लागलो की नॉर्मल इवन आमचें नॉर्मल काम म्हाका कमी करचें पडलें. आणि कारण ना जाल्यार ते सगळे जजमेंट्स एकठांय करप, तेच्यो हेड नोट्स बरोवप आनी तेतूंतल्यान हे सगळें उपलब्ध करून दिवप. इवन अमेंडमेंट्स आसा त्यो सुद्दां ओरिजिनल बुकाच्यो सॉफ्ट कॉपी करून आनी त्या सॉफ्ट कॉपी करून वर्ड फॉर्मात घेवन त्या उपरांत ते अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करपाक बरोच वेळ लागलो. जवळ 1-1.5 वर्स लागले ऑलमोस्ट. हेच्या पयलीं आमी कोड ऑफ कॉमनिदाद केला. कोड ऑफ कॉमनिदादची तीच परिस्थिती आशिल्ली, कितल्योश्योच अमेंडमेंट्स आयल्यो, ते बूक नाशिल्ले आनी त्यो कोवर्ट ऑफ अमेंडमेंट्स आमी सगळ्यो इनकॉर्पोरेट केल्यो, तेजे जजमेंट्स अवेलेबल केल्यो आनी तेजो इफेक्ट असो जालो की आमी जवळ जवळ 500 कॉपीज रिलीज केल्यो पयले फावटी पयल्या प्रिंटिंगाक. म्हणजे आज सगळ्याचे सगळ्यो कॉपीज आज मार्केटांत ते बूक अवेलेबल ना. गोंयचे नामनेचे उद्देजक अवधूत तिमलो हांचो इश्ट परिवारा वतीन तांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान तांणी केल्ल्या मोलादीक फावराचो भोवमान केलो. नागरीक म्हणून आमी सगळ्यांनी राष्ट्रवादाचेर देशभक्ती दवरची अशें अवधूत तिमलो हांणी संबोधीत करतना सांगलें. सगळ्या भारतांत युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लावपाक पळयता, झारखंड करतले आनी करतले अशें करून आय विल से हॅट्स ऑफ टू दिस PM who can get enlightened by good advice and has the will to do it. So uniform civil code protects that law. आणि मुखार जर बरो मिनरल कोड आयलो हिंदुस्थानात बऱ्या भशेन मायनिंग जातलें आनीक बरे कायदे करपाक जाय. आणि हे सगळे कायदे सांबाळून आमी तांकां प्रोसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट हे सगळें बरें करून मुखार धरतलेच आमचो देश आनी सोसायटी मुखार पावतली. आमी गरीब आमी 4th largest economy in the world. But per capita we are 121. म्हणजे गरीब लोक आसा आमचे कडेन जवळ जवळ 40-50 कोटी गरीब. तांकां वयर काडपाक जाय. तांचे काम जर वयर काडले ना देश मुखार वचपाक शकना. श्रीमंत लोक जायच पूण तांची हार्ट शूड बी सोशलिस्ट. गोंयांत साबार गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात, मात भाजपाचें सरकार हे सत्य धांपून दवरता. हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर हांव काम करतलो अशें विधान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी केलां. लोकांनी गोंय सांबाळपा खातीर हे फावट लोकसभा वेंचणुकेंत विचार करून मतदान करचें असोय उलो विर्यातो हांणी मारला. I belong to a middle class family. I am a pensioner. I am not a businessman. I don't have any other source of income. हांव समजूंक शकता म्हज्या ओपोनंटान सांगचें की तांकां म्हायती आसा कितलो कश्ट काडचो पडटा तो लोकांक. तूं घड्यार बसून लोकांचो कितें हाल आसा तो कळना तुका.
But she is emphasis on her social work, education work and all that work. ना तिचे सोशल वर्काचेर हांव कांय क्वेश्चन मार्क घालना, तिका हांव कांय हें करिना. बट टुडे आयच्या गोंयचें डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा, गोंयचो इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, म्हारगाय जाल्ली आसा. आय वॉन्ट टू बी द वॉयस ऑफ दोज पीपल. आणि म्हारगाय, हे डिस्ट्रक्शन, हे ड्रग्स, रेप्स, मर्डर, लॉ अँड ऑर्डर हे कोणे केला? हे बीजेपी सरकारान केला. ते हांव आवाज काडूंक सोदता. आनी ते पळय कॅन्डिडेट धरला, ते कॅन्डिडेटाचें काम कितें? आवाज बंद करपाक. कांय मर्डर जायना, कांय ड्रग्स ना, कांय आनी इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम ना. सो पीपल वील चूज बिटवीन समबडी हू वॉन्ट्स टू रेज द वॉयस इन पार्लमेंट और असलो ओपोनेंट और कॅन्डिडेट जो आवाज बंद करूंक सोदता. सगळें बरें आसा गोंयान, कांय प्रॉब्लेम. ताका वोट करतले की जो मनीस सांगता एज पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स, एज अ पीपल्स कॅन्डिडेट. दॅट इज वाय वी हॅव सेड इट इज पीपल्स पॉवर वर्सेस मनी पॉवर. Captain, you have 3 MLAs in assembly, so why they have not challenged? They are fighting. Now with parliamentary election we are trying to raise this level to India level. कित्याक आमचो इंडियाचो जो संविधान आसा एंड स्ट्रक्चर आसा इज अ फेडरल स्ट्रक्चर. तूं सेंटराक आसा, तूं सेंटराचे कंट्रीचे पळय, तूं आमचे डिफेन्स पळय, बॉर्डरी पळय, तूं आमचे इकॉनॉमी पळय, तूं आमचे फॉरेन रिलेशनशीप पळय, हे सगळे सेंटराक सान पळया. आमचे डिफेन्स पळया, तुम्ही रेल्वे पळया, एविएशन पळया. बट आमचे जो स्टेट आसा, आमचे थोडे अस्तित्व आसा, पेक्युलर कॅरेक्टरीक आसा, आमची भाशा आसा, आमची एक कल्चर आसा, आमचे ट्रेडिशन आसा, ते आमी पळयतले. सद्या हो फेडरल स्ट्रक्चर कलेप्स जाल्लो आसा. मोदी डायरेक्ट ट्रेडिशन कल्चर आपणाचे गुजरातचे आमचेर इम्पोज करता. हे आमी इम्पोज करूंक दिवचे ना. शिवोली रस्तो रुंद करपाच्या कामा वेळार झाडां कापल्यात. ही झाडां परवाने बगर कापल्यात अशी याचिका जागृत शिवोलकारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केल्ली. ह्या याचिकेच्या फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांकां न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण शुक्रारा जबानी नोंदवपाक सांगिल्ली. मायकल लोबो हांणी आपली जबानी पणजे कांपालच्या RFO रेंज ऑफिसान नोंद केल्या. शिवोले सोनारखेड ते शिवोले चोपडे रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम सुरू आसा. ह्या कामा वेळार बेकायदेशीर झाडां कापल्यात अशी याचिका जागृत शिवोलकारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केल्ली. झाडां कापपाक रितसर परवानो घेतिल्लो त्या परवान्याची मुजत सोंपली. मात उपरांत पंचायत तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याच्या लक्षात ही बाब येवंक ना अशें मायकल म्हणटा. न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण शुक्रारा मायकलान पणजी कांपाल हांगच्या RFO रेंज ऑफिसात येवन जबानी नोंद केल्या. हे विशींची फुडली सुनावणी 22 एप्रिलाक दवरल्या. इट इज अ मॅटर ऑफ हायकोर्ट. सो लेट द हायकोर्ट डिसाइड. जे काम चालू आसले पळय ते शिवोले हायकोर्ट डिसाइड करतलो जे वेदर इट इज ट्री कटिंग, रोड वायडनिंग, रिइन्स्टेटमेंट आफ्टर द केबल वर्क वॉज डन. सो दॅट विल बी द मॅटर इज इन द हायकोर्ट. सो आय कॅनॉट डायरेक्टली कमेंट ऑन दॅट. पण तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालं? स्टेटमेंट वॉज इज ऑलरेडी गिवन. So that is given as per the direction of the court. So I have to give my statement. That is the main road which comes from Kalangut to Shiole. So I have given my statement, and it will be given to the court by them. So I cannot directly tell you. But illegal tree cutting is happens. See, permission, as per my knowledge, permission was given by the Department of Forest. Permission dila, that permission is already being shown to the High Court by the village panchayat. All permission. Other the permission left sale. That did not come to the notice of the PWD or panchayat or the tree cutter or the contractor, whoever it is. So everybody is scared. So let the statement be given to the court. Let the court decide. एक कितें आसलें, एक जो तर झाडां आतां कोण येयलो आनी झाडां मारीत गेलो आनी ते कांयच परमिशन ना. हे सगळें परमिशन मागलेलें, परमिशन दिल्लें आनी परमिशन लॅप्स जालें. हे 3 गोश्टी आहेत. बेस्ट जज इज द हायकोर्ट बिकॉज द मॅटर इज इन द हायकोर्ट. आफ्टर ट्री कटिंग हॅज बीन हॅपन सर. लॅप्स जाले म्हणजे डेट एक्सपायर जाली न्हू, तेजे उपरांत कट जाली. पयलीं थोडी कट जाली, तेजे उपरांत जी आहली ती लॅप्सान कट जाली अशें म्हणून एलिगेशन आहा.
दाबोळे वास्को वाडेच्या एका उच्च माध्यमीक विद्यालया फाटल्यान नवे इमारतीचें बांदकाम चल्लां. थंय 5 वर्साच्या सावन चलयेचेर लिंगीक अत्याचार करून खून केल्ल्याचें उक्तें जालां. ते चलयेचो कुडीचो पोस्टमॉर्टम केले उपरांत ते चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. ताका लागून वास्को पुलिसांनी अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केल्लो. उपरांत हे प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या उपनेश कुमार आनी मुरारी कुमार ह्या दोगूय दुबावीत आरोपींक अटक केली अशें उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें. The girl's dead body has been examined by the police surgeon. Postmortem has been conducted. Yes, postmortem has confirmed that the girl has been sexually assaulted, and then she has been murdered by smothering. We have preserved the dead body. We have rounded up nearly around 15 to 20 laborers working there. And our investigations and interrogations are on. At the Vasco police station, Vasco police on behalf of state has registered an offence of sexual assault and murder under the sections of 376, section of 302 IPC, sections of POCSO Act and sections of Goa Children Act. And we have taken up the investigation very seriously. मॅडम अजून ॲक्युरेट किती कळटा ते इंटरोगेशन चालू असतं. Our interrogations are on. All these workers who were at that particular night residing in the under construction site in the rooms. सध्या सुमार कितले वर्कर्स तुम्ही अडून दवरले आसा? Around 20. Around 20. Investigations are going on. Investigations are going on. जे 5 वर्साचे चोडल्याचो मर्डर हे जाल्लो आनी वास्को पुलिसांनी तेचेर एक अननॅचरल डेथ रजिस्टर केल्ली आनी आयज आतां जे आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळां जे वास्कोचे SP सुनीता सावंत तेंच्यांनी आयज ते आमकां इन्फॉर्मेशन दिलां की जो ह्यो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आसा तो खंय तरी सेक्शुअली एसॉल्ट आनी मर्डर म्हणून दाखयता आनी जे SP आसा सुनीता सावंत तेंच्यांनी आमकां जे डिटेल दिला सांगला की तेचेर सेक्शनां 302, 376 पोस्को तशेंच चिल्ड्रन एक्ट लायलेले आनी जे लेबरांक 15 ते 20 लेबर हाडलेले थंय तरी तांकां इन्वेस्टिगेशन तेंचेर करता तेंचे कडल्यान काडून घेता की कोण कितें आसलेलो कितें तो आनी अशें दिसता की वास्को पुलिसांक रोखडोच जो कोण तो मर्डरिस्ट आनी जो रेपिस्ट आसा तो कळटलो. वास्कोच्यान गोमंतक टिवीची शुभम पिवळी. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतकाक ऑल द बेस्ट म्हणटात फॉर कंप्लिटींग 62 years आनी आमचें रिलेशन एक 40 वर्सां सावन एजन्सी आशिल्ली तेन्नाच्यान गोमंतका कडेन आसा. सो ऑल द बेस्ट म्हणपाचें सगळ्यांक. नमस्कार, मी चित्रा प्रकाश क्षीरसागर. गेली 30 वर्ष झाले मी ह्या